मिड डे मिला विशीं कांय गजालींचेर भर घालून शिक्षण संचालक शैलेश जिंगणे हांणी आयज पत्रकार परिशद घेतली। ह्या वेळार तांच्यांनी मिड डे मीलचेर अंदू राज्यांत 38 करोड 27 लाख रुपया खर्च जातले। केंद्रा कडल्यान 18 करोड 78 लाखाचो निधी मेळटलो। उरिल्ली रक्कम राज्य सरकार घालतलो। त्या भायर दर वर्सा परस अंदू गोंय सरकार चड खर्च करतलो। केंद्रा कडल्यान आतां मेरेन राज्याक 2 हप्ते मेळ्ळ्यात। 7 करोड 44 लाखांचो पयलो हप्तो 13 जूनाक मेळ्ळो। हाचे उपरांत 7 करोड 44 लाखांचो दुसरो हप्तो 25 जुलयाक मेळ्ळो। तिसऱ्या हप्त्या खातीरचो प्रस्ताव सादर केला। केंद्रा कडल्यान अंदू 18 करोड 78 लाख रुपयाचो निधी मेळटलो। अंदू गोंय सरकार 10 करोड 91 लाख मिड डे मिलाचेर खर्च करतले। हे भायर आनीक 8 करोड 48 लाख रुपया मिड डे मिलाचेर खर्च करपाचो निर्णय सरकारान घेतला। हाका लागून गोंय सरकार 19 करोड 39 लाख रुपया मिड डे मिलाचेर खर्च करतले, अशें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगणे हांणी ह्या वेळार सांगलें। एक न्यूज सोशल मिडियाचेर आनी प्रिंट मिडियाचेरूय आज आयल्या, ती म्हणल्यार मिड डे मिलाचेर रिपोर्टींग 39% जाता म्हणून। सो मातशें आमकां खटकलें, कित्याक सद्या आमचें रिपोर्टींग नियरली 100% जाता एवरी डे। जूनाच्यान 11 जूनाच्यान आमचें रिपोर्टींग नियरली 100% जाता। काल पासून आमचें रिपोर्टींग 99.19% जालां। आनी हे क्रेडीट या 99% हाजे सगळे आमच्या ADI, आमचे सगळे न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट्स आमचे आनी टिचरांक वता। आनी जेन्ना आमचें रिपोर्टींग इतलें बरें जाता तेन्ना कोणूय सोशल मिडियाचेर वा खंयच्याय मिडियाचेर 39% दाखयता, हे म्हाका बरोबर दिसना। म्हणून तुमकां क्लॅरिफाय करपाक हें हांवें प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या। तुमकां आमी हें दितलें प्रिंट आवट दिता की आमी वी आर वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स, आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे सद्या इतले ते कडक आसा की अमक्यो गोश्टी केल्या शिवाय ते इन्स्टॉलमेंट रिलीज करना। ताज्या मागीर आनी कितें हें आसता, ते केल्या शिवाय फुडलो इन्स्टॉलमेंट रिलीज करना। म्हाका सांगपाक एकदम बरें दिसता की गोवा वॉज द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव द फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट। गोवा वॉज द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव सेकंड इन्स्टॉलमेंट। जर आमचें रिपोर्टींग इतलें जायनाशिल्लें जाल्यार हें पॉसिबल नाशिल्लें। सो त्या खातीर जस्ट क्लॅरिफाय करपाक हे मुद्दम तुमकां आपयल्या ना। तशेंच पयर आनी एक इशू आयिल्लो की मिड डे मिलाक 22-23 ह्या एकाडेमीक इयराक तांतयां एग्स दिवपाचे भुरग्यांक आशिल्लें म्हणून। सो ते क्लॅरिफाय करता हांव की कितें जाता की गोंय म्हणटकीर एक वेगळेंच पिक्चर क्रिएट जाल्लें आसा। खुबश्या जाणांक दिसता गोंयांत म्हणल्यार सगळे सोरो पिता, वीच इज नॉट करेक्ट। तशेंच गोंयांत म्हणल्यार सगळे नॉन वेज खाता अशें थोड्यांक दिसता। त्या खातीर थंय एट द मिनिस्ट्री लेवल तांणी सजेस्ट केल्लें की गोंयांत भुरग्यांक तांतयां दिवपाची। आमी 22-23 सुरवातीक 2 स्कुलांनी, एक पर्वरीचें स्कूल आनी एक कांदोळेचें स्कूल, भुरग्यांक एक दिवपाचें आमी ट्राय केली, पूण इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड। भुरगे तयार नासता। प्लस तातूंत म्हाका भंय जाता की तांतयां सारकी उकडले ना, कामूय वाडटा। वेरेज वेज फूड दिवप स्कुलान एकदम सेफ। तातूंतय मातशे इशू केन्ना केन्नाय आमकां येता। सो त्या खातीर ताज्या मागीर एक दिवपाची आमी बंद केली। आनी पोरुच्यान तुमकां खबर आसतलें इंटरनॅशनल इयर ऑफ मिलेट्स आशिल्लें। सो पोरुच्यान मिलेट्स आमी आमच्या मिड डे मिलान एड करता। आनी ते मिलेट्स भुरगे ते हाजे नाचण्याचे लाडू म्हण आनी कितें ते चिकी बऱ्या उमेदीन खाता। आनी हे सप्लिमेंटरी डायट, नॉर्मल जो डायट आसता तो मिड डे मिलान तातूंत हॉट कुक्ड फूड दिवपाचें आसता। सो तातूंत कितें मेनू आसा पळय त्या प्रमाणे दिता। पुलाव आसता, नाजाल्यार भाजी आनी रोटी आसता, भाजी आनी चपाती, ऑर भाजी आनी इडली आसता। ते इडलेन पासून एक एकदां ते मिलेट्स घालता, जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे गायडलायन्स त्या प्रमाणे। आनी जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट आमकां टोटल सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे ह्या वर्साक 24-25 18 कोटी 78 लाख सँक्शन जाल्या। तातूंत स्टेट गव्हर्मेंट शेअर आसतालो 10 कोटी 99 लाख। सो टोटल ह्या वर्साक 29 कोटी 78
78 लाख आमकां मेळटले मिड डे मिलाक. स्टेट गव्हर्मेंट तातूंत एक्स्ट्रा घालता ते 8 कोटी 48 लाख. सो ह्या वर्सा आमी टोटल 38 कोटी 27 लाख रुपया मिड डे मिलाचेर स्पेंड करतले. फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो 7 कोटी 7 crore 44 lakh ऑलरेडी आयिल्लो आसा. तो 13 जुनाक आयलो आनी दुसरो इन्स्टॉलमेंटूय आमकां गोवा वॉज द फर्स्ट स्टेट. तो 7 कोटी 44 लाख आयले आनी तो 25 जुलैक आमकां पावलो. सो आतां आमचे तिसऱ्या इन्स्टॉलमेंटाचे प्रपोजलूय आमचे गेल्ले आसा आनी आमकां तर मिनिस्ट्री सदांच प्रेस करता की आमचे गोंय ल्हान राज्य आशिल्ल्या कारणान 100% जावपाकूच जाय आनी मातशें कमी पडटा 99.19 99.90 इतले पर्यंत आमचें रिपोर्टींग जाता. सो त्या खातीर इतलेंच सांगपाक तुमकां प्रेस आपयली एट अ व्हेरी शॉर्ट नोटीस. आजूच सकाळी आपयले, तुमी रोखडे आयले. थँक्यू व्हेरी मच.